शे मिगेल स्टुडंट्स तोंडांतर हांव सांगूंक येवतास जाल कसन जाली ते कसला बेजार आसती ते कसं जालें म्हळ्यार रे हांव म्हाजी क्लासा देखून भायर येतना ಕೆಲವು ಜರಡು ಉಲ್ಲಂಗಚ ಐಕಲ್ ಗೋ हब्बा हें बोड मात्याचे सरल क्लास एक जाल्ले म्हूण इतलेंच वा तांत कसं आसा आशिल्लो विशय सांगला न्हू तांणी म्हळ्यार रे तूं अरे म्हाका बोड माते म्हूण सांगतास वा तुंची पळयला ना गो ಹೊರಡಿಕೆ पड म्हाका कितलो केस आशिल्लो म्हणो असं ते तुम्ही तर हात पाय धुवून जेवण करूक येत अय्यो गॅसार कुकर दवरला म्हाका बंद करूक विसरले गुंडा ते कुकर बंद कर रे हां कुकर आत्तू विजील येतास वा जाल्यार हांव जेवची केद न्हू मरा ती म्हाका आनी भूक तडसूंक वचूंक जायना हांव एक काम करता तुगेलें हें रांदप जावचे भितर हांव हॉटेला वचून एक बोज हाडटा इथे तुमकां हॉटेलाक वचूंक टायम आसा मगेर रांदप जावचे रे रातचे तितले टायम ना न्हू तें म्हाका बोज खावका म्हण आशे जातास गो ताकाची ओ थंय टाकला मम येतास हें मम्मा लाशिल्यांची भोवशा बोज निमगीत म्हणून हां मम्मा कितले प्लेट बोज जाय तुमकां ओ तुमकां कळ्ळें हांव ताजे घुस्कर आयलेलें म्हणून एक 4 प्लेट दियात हां जाय तूं मम्मा हांगा खातात की पार्सल दिवं वा हांगा नाका मरे घरांत खावच्याक पार्सल करून दी हो हें बांडली मम हांगाचेच मो डाल मरे तुगेले बोज पॅक करून ओगी दी हांव वता ह्यो कसो ना बा सडन चमकलो हांव उरलेलो तो आयकल की ताका ओ माम कसं जाय तुमकां कसं दिवचें होय रे लायक एक शांपू असल्यार दी पळयता तुमकां कसं लेक मम्मा शांपू तुमगेल माथ्यान केसूच ना मो म्हाका नाही मरे मिगेल बायलेक मम्मा पयरी अशी लैन सेल्साक येताना एकल्यान एक लायक एक तेल दिला ಮತ್ತೆ ಗಲ್ಗೆನ್ ಸಮ್ಮ 3 वेळ मालिश करकाय ताजे मागीर हुनो उद्दा घालकाय अशी करून घेतला रे ಮತ್ತೆ तो बोर्न केस येत काय तुमकां तो दिवच की ट्राय करतात की तुम्ही तसल कितले त्याला हांव ट्राय केला गोतोस की तुका मात्र कसं प्रयोजन जालें एक केस वर आयलें ना हो जाल्यार तुम्ही परमनंट बोर्ड मातेच की म्हणून आशील विषय सांगला रे त्या बोर्ड माते मामा कोपूच आयल मो शा हें कसन काही टी गेल्यार वरे तज्जेंचे आड येतास बाल्ड हेड नो वरीस वी आर द हेअर फार्मर्स काय वी विल फिक्स इट काय वाव हां वरे एक पण ट्राय करून पळयल्यार कशी ते सकलचे फोटो पळया ताका सुरवेक ಮತ್ತೆ कसने केस नाशिल्ले मागीर हांगेले गेले मागीर ಮತ್ತೆ बोर्न केस पल्लेकच अपॉइंटमेंट घेतले आनी एक ಸ್ವಲ್ಪ दिवस मागीर पळया ती कोणाके मिगेल गुर्तू मेळना कोणी म्हाका टाकला बालडी म्हूण सांगून आपयनांती ले 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 ला अम्मा हंग पळे अन्नक केस आयला ए होय मरे गुंडा अन्नक एक केस आयला राब राब हें आतां जस्ट एक दिसाचे ट्रीटमेंटाचे फल आनी एक ಸ್ವಲ್ಪ दिवसार पळय तूं मस्त केस येवन हांव वापस फुडली म्हणके जाता हिरो हिरो त्या ॲड ಅಂತೂ ತನ್ನ ಹೇರ್ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ पण बरेल करेक्ट असते ನೇ रे गुंडा गद्दंते के निट्टी केल म्हणके दिसता ओय अम्मा आहा 3 दिवसांत 3 केस आयले ए पत्तळे हांगा पळग हांव तांगेल ॲड पळोवन ते फट्टीच म्हणले केली ते जाल्यार तुमगेल ಮತ್ತೆ ಅಂತೂ मॅगी नूडल्स म्हणके येता असं केस जावेत तुम्ही अय्यो हे कसं झालं इथे तुम पळयला वा कसन पळोवचे केस येताच ना गो केस कसन येवचे आशिलय वत्ता असा आता दोन्ही वरला अय्यो ओय मुग पयर पळयतना 4 केस आशिल्ले आज कशी 2 केस जाले अय्यो हें कसन
कितले केस असं म्हणून काउंट करचे का हात वयर करताना हाताक अनेक केस आईल मग खंयच्याक हांव एखादा डॉक्टरला वचन दाखोवन येता होय ते वग्गी वसते आता एक केस वरला त्यावर पोण गेले रे मागीर तुम्ही पुळली म्हणके जाता ते हा बालू माम हे कसं नाही हातांत एक केस दोरंगेन आयलेन तुम्ही कसं ना हातांत एक केस वा तुमका मात्यार असं अनेक केस दिसता वा 2 केस घेऊन येता सो डॉक्टर माम मिगेल मात्यार असोच्या ती खूब केस त्या पुणी वरची तशी करा ती कसं नाही मत्तेर एक केसवर नामो अय्यो आशिल्ली एक मात्या केसवर नाव आहेत ಬಹುಶಃ हांव घरा दखून हांगा क्लिनिका येवचे भितर ते उदरून गेले की म्हणून डॉक्टर मम त्या टीव्हीन ते ॲड आयल्या वी आर द हेअर फार्मर्स वी विल फिक्स युअर हेअर प्रॉब्लेम म्हणून सांगून त्या पळोवन हांव तांगेले वचून ट्रीटमेंट घेतले 5 लाख रुपये घेतला त्यांनी सुरवेक ताजे रिझल्ट्स मस्त लायक आयले डॉक्टर मम 2 दिवसांत 2 केस 4 दिवसांत 4 केस असे आयले आत्ता पळयता एक केसवर ना मात्यांचो होय वा कशी त्या बालू माम तुम्ही कसं नाही चड टेन्शन जावं घेतात की त्या 4 केस आईल मागिरी ते आयलेले केसवर खंय तरी उदरत की म्हणले कोण ಸ್ವಲ್ಪ टेन्शन घेतलें हांव हो जाल्यार रे बालू माम तुमकां हरडिके फुडें केस आशिल्ले न्हय मस्त त्या केस टेन्शन घेवन उदरले न्हय आत नवे केस आयिल्ले मागिरी ते आशिल्ले केसवर खंय तरी उदरत की म्हणले कोण टेन्शन घेवन त्या वर गेले न्हय आसो बालू माम रोव नाका ती तुम्ही टेन्शन घेऊ नका ती आता मिगेल माती पळया म्हाका एक वर केस आसवा ना जाल्यार हांव डॉक्टर जाय न्ही वा आमगेलें एपियरन्स इम्पॉर्टंट न्ही आमी कशें आसले री आमकां स्विकार करून घेवता तसले एक मनोभाव आसता आमगेले गूण लायक आसले री आमी ऑटोमॅटिकली चंद दिसता ती होय डॉक्टर मम म्हाका आत्ता कळ्ळें भायरची सौंदर्य पशी भितरची सौंदर्यच इम्पॉर्टंट म्हूण सांगून हें कसं नाही बालू माम चिके म्हाका शिकून पळय ती ए पातोळी तू कसले कांगाईल गो सुस्त झाला इथे तुम्ही येवचे अर्जंट तुमगेले एक केस थंय पोण आशिल्ले ताका त्या वय घेवन आयला आता आनी म्हाका खंयची केसाचे अगत्य ना गो हांव अशें बाळडी जावन आसले री चंद म्हाका डॉक्टर मामान सांगलें होय इथे तुम्ही अशी असले रे चंद हांव तुमकां केन्नाय सांगला की तुम्ही बाळडी आसा ती चंद ना म्हणून तुमगेले गूण लायक असून हांव स्विकार केलेलो न्हय आनी एक कसं म्हळ्यार रे त्या टीव्हीन दाखयता न्हय एडवर्टायजमेंट पुरा तें पुराय सत्य न्ही आमी कसं डिसिशन घेताना एक 4 जणांना निमगून आलोचन करून मागीर डिसिशन घेवका आत्ता पळया हांनी एक 5 लाख घाले त्यामुळे लॉस जावन गेले होय गो पातोळे म्हाका आत्ता कळ्ळें आतां आमी घरा वचा तुमकां हे व्हिडिओ लायक जालें जाल्यार एक लायक करा ती तशींची तुम्ही पातोळी माई यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करनी जाल्यार आत्ता वचून सबस्क्राईब करा ती हें बालू मम्मले केसाची काणी ಬಗ್ಗೆ तुमगेल कसं अभिप्राय आसला री कमेंट सेक्शनान घाला ती हांव आनी नेक्स्ट व्हिडिओन मेळटा धन्यवाद.